Just have a view at this lake. Such a beautiful lake. And here, Mr. Conte has proposed an IT park with 15 meters buffer zone. Did you all obtain the necessary documents for this? I would also request you that let us know that we had applied for a white paper. We have asked you for a white paper in the Gram Sabhas also, and personally the Panchayat also has demanded for the white letter. But you have not given us that white paper yet till date. Please take this project out of this Chimbel. There are two projects which are coming up in Sukur and Donapaula. You have wasted ample of money, crores of money over there. You have cut so many trees. Are you capable of planting them again? Please take those projects back there, and we don't want this project here in Chimbel. 4.5 लाख जमीन हांगा घेवंक सोदता, 20 मीटर रस्तो असो हाडूंक शकता. अरे हे कितें? हे प्रायवेट फॉरेस्ट. प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यान तुम्ही कसो रस्तो डेव्हलपमेंट करूंक शकता? हांगा ट्रायबल लँड आसा. तुम्ही ट्रायबलांक काबार करतात. अरे बाबा, ट्रायबलांक कित्याक काबार करतात? तुम्ही पयलीं ट्रायबलांक जॉब दिना. कोणाल जमनी, लोकाल्यो जमनी हडप तो करतलो. आनी एक डोंगर आसा मुखार, तोय हडप करपाचो विचार आसा ताजो. कळ्ळें तुका? आनी ताजे भायल्यान ते आतां हॉटेलां बाटेलां खूब येतात. प्लस हांगा डेव्हलपमेंट जालो जाल्यार हांगचे सगळें जो कचरो आसा आनी ते बिल्डिंगेचो सगळो गुमूत आसा ते सकयल वतलें. सकयल शेती आसा, चिमला मेरशेची शेती आसा, ती डिस्ट्रॉय जातली. सो तुमी फूल इकॉनॉमी सगळी डिस्ट्रॉय करून उडयतात. तुमकां प्लॅनिंग ना. तुमी फक्त प्लॅनिंग कसो करतात? आपल्याक तातूंतल्यान पयसो कसलो मेळटलो